राज्यात पावसाळा आयलो तरी फाटल्या 13 दिसांतल्यान पावसाच्या उणावाक लागून धरणांतल्या उदकाची पातळी नेटान देंवल्या। सध्या राज्यात फक्त 1 म्हयनो तिगून उरपा इतलो उदकाचो सांठो आसा आनी फुडल्या 15 दिसां भितर पावस पडना जाल्यार उदकाचे व्हड संकट लोकांक सामकार वचचे पडपाची शक्यताय आसा। मजगती 22 जून उपरांत पावस परतून सक्रिय जातलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। अंदू 5 जूनाक राज्यात पावस पावलो, पुणून एल निनोच्या प्रभावाक लागून फाटल्या 13 दिसांसावन राज्यात सुकें पडला। ताका लागून राज्यातल्या 7 धरणांतली उदकाची पातळी थीरपणान उणी जायत आसा, देखून लोकां मदीं हुस्को निर्माण जाला। सध्याचो धरणाचो सांठो फक्त म्हयनोभर तिगून उरपा इतलो आसा अशें उदका संसाधन खात्यान सांगलां। मात फुडल्या 15 दिसांत पावस पडना जाल्यार उदकाच्या उणावाचें संकश्ट निर्माण जावंक शकता अशी शिटकावणी दिल्या। उदकाचो सांठो उणो जावपाच्या फाटभुंयेर उदका पुरवण आनी पिवपाच्या उदका खातें एक म्हत्वाची बसका घेवन उदका पुरवणेचेर निर्बंध घालपा विशीं चर्चा करता। मजगती राज्यात 1 जून ते 18 जून या काळात सरासरी 66% उणो पावस पडला। हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण 22 जूना सावन पावस परतून सुरू जावपाची शक्यताय आसा आनी राज्यभर हलको ते मध्यम गतीन पावस पडपाची शक्यता आसा। ताका लागून आता नागरीक आनी शेतकार दोगूय 22 जूनाची वाट पळयतात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।